लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 22 ओळी 24 ते 40 आणि 6. सगळ्यांहून व्हड कोण? तांचे भितर कोणाक सगळ्यां परस व्हड म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मदें एक विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचे राजा आपल्या लोकांचेर आपली पदवी चलयतात आनी लोकांचेर अधिकार आसा तांकां बरे देखते म्हणटात. तुमचे मदें अशें जावं न्हय. परतेंच जाल्यार तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो सगळ्यां परस धाकटो जाल्ले परी जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो चाकर जाल्ल्या परी जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो ओ ताची चाकरी करता तो जेवणाक बसता तो की ना? हांव तर चाकरी करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. धर्मदूतांक भासायले इनाम. म्हज्या उपद्र्यांनी विस्वाशीपणी म्हज्या सांगाता रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिला तशेंच हांव तुमचे सोरी करतां. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या मेजार खावन पियोन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांची मुनसुबी करून शिंवासनाचेर बसतल्यात. जेजू बराबर पेद्रू मोरूंक तयार. सिमांव सिमांव पळय, गोवा परी तुमकां चाळूंक सैतानान सोत्या मागून घेतल्या. पूण तुजो भावार्थ डोंडोवळना जावं हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं म्हजे थंय परत येतोच तुज्या भावांक घोट कर. ताणें म्हणलें, सोम्या, तुजे बराबर बोंदकोणींतूच वचूंक न्हय पूण मरूंकूय हांव तयार. पूण ताणें म्हणलें, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, आयज कोंब्यान साद घालचे आदीं म्हाका वळखोच नाय म्हूण 3 फावटी तूं भासतलोय. येत्या उपद्र्यांक जेजू शिसांक जागयता. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमकां बोक्षे बुती आनी वाडो नासतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? तांणी जाप दिली, कांयच उणें जालें ना. ताणें सांगलें, तर आतां बोक्षे आसा ताणें तें हातांत घेवचें, बुती आसा ताणें तशेंच करचें, तरवार ना ताणें आपलें आवरण विकून एक तरवार विकती घेवची. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें जें पवित्र पुस्तकार बरयलें आसा तें म्हजे सोरी संपादन येवचें म्हूण देवाची खुशी. पळय, म्हजे विशीं जें कितें बरयल्लें आसा तें पाळोवन येता. तांणी म्हणलें, सोम्या, ह्यो पळय 2 तरवारी आसात. आनी ताणें म्हणलें, पुरो. जैतुनाच्या दोंगरार जेजू मागणें करता आनी भायर सोरून जेजू आपले संवये प्रमाणें जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान वेताले. ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, ताळ्ळेंत पडोना जावंक तुमी मागणें करीत रावात. आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचेसून पयस गेलो आनी दिंबेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो. बापा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावन दी. तेन्ना ताका धीर दिवंक
सोर्गार थावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो आनी सगळोच कळवळून ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी धोरणीर गळतोल्या रोगताच्या दाट थेंब्यावरी जालो ताचो घाम आनी मागणें करतोच शिसान सोरशे उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेंत पडून जावंक उठून मागणें करात.